आज सकाळी खुबश्यो बायलो म्हजे म्हऱ्यान आयल्यो आनी तांणी रिक्वेस्ट केली की खुबशे भुरगे गोंयचे हे शिपाचेर आसा, स्पेशली क्रूज शिप्साचेर आसा आनी आतां गेल्ले कितलेशे दीस जाले तांकां खंयच देंवपाक मेळना. शिप्स सगळी डॉक करून दवरिल्ली आसा पूण शिप्स खंयच ते तांकां भितर घेवपाक कोण तयार ना आनी तांकां लागून ते आसा त्याच कंडिशनांत सद्या शिप्साचेर आसात. तांकां सारको अरेंजमेंट जायना, तांकां सारकें जेवणूय मेळना, तांची परिस्थिती बिकट आसा. कांय जाण थंय शिप्साचेर इफेक्ट जाल्ले आसा, इन्फेक्शन जाल्लें आसा तांकां कोविडाचें. आनी अशा परिस्थितींत तांचें म्हणणें आशिल्लें की खंयच्याय परिस्थितींत सरकारान लक्ष घालून तांकां गोंयांत हाडपाचो प्रयत्न करपाक जाय. म्हजे कडेन डिक्सन वाझ जो त्या सीफेरर्स असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट आसा तोय सकाळीं येवन ताणें म्हाका डिटेल्स खूब दिले. हांवें रोखडोच आमचो युनियन मिनिस्टर श्रीपाद नायकाक फोन केलो. ताकाय हांवें सांगलां की हो इश्यू अत्यंत सिरियस आसा, कारण थंय जर फॅटल कितें जावपाक लागलें जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जातलें, हातूंतल्यान कितेंय जावपाक शकता. तेन्ना ताका रिक्वेस्ट केल्या की ताणें हो इश्यू ताबडतोब पंतप्रधाना कडेन व्हरचो, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेर्सा कडेन व्हरचो आनी हातूंतल्यान कितेंय करून सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न करचो. कमिशनर नरेंद्र सावयकारा कडेन उलयलां, NRI कमिशनरान. ताकाय हांवें रिक्वेस्ट केल्या की ताणें हो इश्यू इमिजिएटली घेवन खंयच्यान तरी तांकां कशेंय करून, म्हाका डिक्सन सांगता त्या कोतान काही एजंट्स आसा जे तांकां हाडपाक तयार आसा आनी अमेरिकेन कालच एक शीप खाली केलां, तांकां सगळ्यांक व्हरून आर्मीच्या बॅरकांक दवरल्या. अशा पद्दतीन कितें जर डिसिजन घेतलें जाल्यार म्हाका दिसता ताजो भरपूर फायदो त्या गोंयच्या तरणाट्यांक जातलो. ताजेर सरकारान सिरियसली विचार करचो आनी कितें तरी सोल्युशन काडचें अशी म्हजी कळकळीची विनंती आसा. चीफ मिनिस्टर, NRI कमिशनर आनी आमचो केंद्रीय मंत्री बाब श्रीपाद नायक हांकां सगळ्यांक म्हजी कळकळीची विनंती.